जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. पूण तूं तुजें कमर बांद, उठ आनी हांव फरमायतां तें सगळें तांकां सांग. तांचे मुखार खांपा नाका, नातर हांव तुका तांचे मुखार खांपासो करतलों. तुवें सगळ्या देशा विरोध, जुदाच्या राया आनी फुडाऱ्या विरोध, ताच्या याजकां आनी लोकां विरोध रावचे खातीर आज हांव तुका एक गट शहर, एक लोंकडाचो खांबो, एक काश्याची वणत करतलो. तीं सगळीं तुजे विरोध झुजतलीं, पूण केदींच तुजेर जैत व्हरची नात. कित्याक तुका निवारूंक हांव तुजे सोवे आसां, उलयता तो सर्वेस्पोर. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. मुजे वोंट तुजें नितीवंतपण गाजयतलें. तुका सर्वेस्परा हांव शरणा येतां. म्हाका केदींच लजेक पडोंक दिनाका. तुज्या नितीवंतपणान म्हाका निवार, म्हाका वाटाय, म्हाका खाण दे आनी मुजें तारण कर. श्लोक. मुजे वोंट तुजें नितीवंतपण गाजयतलें. मुज्या आश्र्याचें खडाप आसा, म्हाका राखूंक दृढ कोटें आसा. कित्याक तूं मुजें खडाप आनी मुजें कोटें. मुज्या देवा, निवार म्हाका नश्ट्यांच्या हातांतलो, अन्याय आनी जुलूम करतेल्यांच्या घासांतलो. श्लोक. मुजे वोंट तुजें नितीवंतपण गाजयतलें. सोम्या, तूं म्हजो भरवोसो, मुजे तरणाटे प्रायेतावन तुजेरच म्हजो विश्वास. जल्मातावन हांव तुजेर फाथेवन आयलां, आवयच्या गर्भातावन तूं म्हजो राखणार. तुजी हांव स्तुती करतां सदांकाल. श्लोक. मुजे वोंट तुजें नितीवंतपण गाजयतलें. मुजें तोंड तुजें नितीवंतपण परगडतलें, दीसभर तुजें तारण गाजयतलें. देवा, म्हज्या भुरगेपणातावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय. आजून पर्यंत हांव तुजी विस्मितां परगट करीत आसां. श्लोक. मुजे वोंट तुजें नितीवंतपण गाजयतलें. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. हेरोदिनस जन धाडन जुवांक धरयलो आनी खैदी करून ताका बंदेंत घाल्लो. आपल्या भावा फिलिपाचे भायले हेरोदियासाक लागून ताणें अशें करूंक कारण. हेरोद तिचे लागीं लग्न जाल्लो. पूण तुज्या भावाचे भायलेक तुवें दवरून घेवचें सारकें न्हय म्हणून जुवावन ताका सांगलें. देखून हेरोदियास जुवांचेर द्वेश दवरून आसली आनी ताका जिवीशी मारूंक सोदताली. पूण तिका हें साध्य जालें ना. कित्याक जुवांव एक नितीवंत आनी देव भक्तीचो मनीस म्हूण वळखून हेरोद ताका भियेतलो आनी ताका आपाय घडनाशें राखतलो. साबार फावटी जुवांची उतरां आयकल्ल्या वेळार आपणा भितरच ताका असमाधान भोगतलें. तरी पूण ताका तो कुशेन आयकतलो. क्रमेन हेरोदियासाक एक बऱ्या संदर्भाचो दीस उदेलो. हेरोदीन आपल्या जल्मा दिसा आपल्या मंत्रींक, सेनाधिपतींक आनी गलिलेयांतल्या व्हड कुळवारांक एक जेवण केलें. ह्या संदर्भार हेरोदियासाची धूव जेवणा सालांत येवन नासली. हेरोदीक
आणि ताच्या सैर्यांक ती बोव चड मानवाली. तवळ रायान ते चलये लागीं म्हळें, तुका कितें जाय तें म्हजे लागीं विचार आनी हांव तुका दितलों. आनी फर्मान सयत कर्ण तो म्हणालो, कितें तूं मागशी? म्हज्या राज्याचो अर्दो वांटोच मागशी तरी हांव तो तुका दितलों. तितल्यार चली भायर गेली आनी आपूण कितें मागूं म्हणून आपले आवय लागीं तिणें विचारलें. तिणें जाप दिली, स्नान जातार जुवांवचें शीस विचार. तक्षणच ती तुर्तान भितर येवन, तुवें म्हाका आतांच एक तपकांत स्नान जातार जुवांवचें शीस दी सै म्हणून राया लागीं मागी लागली. हें आयकून राय कंतिश्ट जालो, पूण आपणे घाल्ल्या सपोताक लागून आनी आपल्या सैऱ्यां हुजीर दाक्षिणेक पडून तिका दिल्लें उतर मोडूंक ताणें कुशी वेली ना. देखून तक्षणच ताणें एक पार्यागाराक जुवांवचें शीस हाडिसै म्हणून फर्मान दिवन धाडलो. ताणें बंदेंत वचून जुवांवचें शीस कापलें आनी तें एक तपकांत घालन चलयेक हाडून दिलें. चलयेन तें व्हरून आपले आवयक दिलें. ही खबर आयकून जुवांवचें शीस आयलें आनी तांणी ताची कूड व्हरून निकेपिली. देवाचें उतर हें, वाकाने तुका क्रिस्ता.